भलायकी संचालनालयाचे आदले उपसंचालक अष्टताशी साहित्यीक डॉक्टर भिकाजी घाणेकर सोमारा सांजे वेळार संवसाराक अंतरले। भलायकी विशयाचेर ताणें साबार कोंकणी, मराठी, इंग्लीश दिसाळ्यांनी बरीच वर्सां लिखाण केलां। रोमी कोंकणींतूय तांची पुस्तकां आसात। डॉक्टर घाणेकर 8 वर्सां गोंय संस्कृतीक आनी समाजीक केंद्राचे अध्यक्ष आसले। कोंकणी भाशा मंडळाच्या पणजे विभागाचे वांगडी, 3 वर्सां कला अकादमीच्या मंडळाचे वांगडी तर ॲस्ट्रोनॉमी फ्रेंड्स असोसिएशनाचे 10 वर्सां उपाध्यक्ष आसले। तांणी 51 वर्सां मांडो महोत्सवाचे सूत्रसंचालन केलां। तांकां गोंय राज्य कविता पुरस्कार 2005 तर थॉमस स्टीफन्स केंद्राचो 2010 पुरस्कार फावो जाला। तांच्या परिवर्ताचेर आयज काल दनपारा 3 वरांचेर सांतिनीज मसुंडीन निमाणे संस्कार जाले। डॉक्टर भिकाजी घाणेकर हो एक अष्टतासी मनीस आशिल्लो। 1965 तो मेडिकल सर्जन म्हणजे आतांचे इक्विवलंट MBBS म्हणजे दोतोर जालो आनी 1967 ओपिनियन पोल जालो। ताचे पयलीं हांगा कोंकणीची चळवळ चलताली, तातूंत तो खूब सक्रीय आशिल्लो। कोंकणी भाशा मंडळांत ताजो खूब वावर आशिल्लो। ताणें 30 पुस्तकां बरयल्यांत, कितलींशींच असंख्य गितां रचल्यांत जीं आकाशवाणी वयल्यान आमकां आयकूंक मेळटात। म्हणजे कोंकणीच्या त्या काळांत कोंकणीक जेन्ना कोणूच मान दिनाशिल्लो तेन्ना तो आनी एक आंतोन दा पियेदाद मोरायश नांवाचे मनीस ह्या मळार खूब सक्रीय आशिल्ले। आनी म्हजे भयणीक, व्हडले भयणीक आनी म्हाका कोंकणी बरोवपाक ताणें उर्बा दिली। तेन्ना राष्ट्रमतार केन्नाय आयतारचे बी कोंकणी कविता कथा छापून येताल्यो, तातूंत आमी बरयतालीं। म्हणजे आमच्या घरांत सामकें कोंकणीचें वातावरण। आनी सरकारी कर्मचारी जावचे पयलीं तो ओपिनियन पोलाच्या चळवळींत, युनायटेड गोवन्साचे चळवळींत खूब सक्रीय आशिल्लो। तो काल गेलो, कितलेशेच लोकांचे म्हाका फोन आयले। हांवें म्हणलें तो म्हजो बापोल भाव, पूण लोकांक तें ना। लोकांनी ताका समाजीक मळार पळयला। जेन्ना हे फेसबूक आनी वॉट्सॅप नाशिल्ले तेन्ना ताणें खूब कोंकणीचें कार्य केलां। पुस्तकां बरयल्यांत, भुरग्यांची धरून तरातरांची कवितांची हाजी ताची पुस्तकां बरयल्यांत। अशे तरेन ताणें खूब कोंकणीचो वावर केला। बरो मनीस म्हणून लोक ताका वळखताले। त्या भायर मांडो फेस्टिवलाक ताणें 52 वर्सां सूत्रसंचालन केलें। सेगीत 52 वर्सां सूत्रसंचालन करप हो एक विक्रमूच थारता अशें म्हाका दिसता। डॉक्टर भिकाजी घाणेकर काल ह्या संवसाराक अंतरले ही खबर आयकून खूब वायट दिसलें, दुखेस्त तशी ही घडणूक। डॉक्टर भिकाजी घाणेकर हांणी फाटलीं कितलींशींच दशकां, सो मेनी डिकेड्स तांणी कोंकणीची सेवा केली। आपल्यो कविता, गितां, भुरग्यां खातीरच्यो कविता, गितां हांचे वरवीं तांणी कोंकणीची सेवा केली। तांणी जायतीं पुस्तकां बरयलीं आनी सगळ्यांत तांचो विशेश गूण म्हळ्यार सेलियंट फिचर ऑर फोर्थ वी कॅन से, ते कन्सिस्टन्सी, म्हळ्यार सातत्यान ते बरयताले। अशें खंय केन्नाच खंड ना, सदांच नेमान ते बरयताले। इवन तांणी न्यूजपेपरांचेर, नेमाळी दिसाळीं हातूंतल्यान तांणी वैजकी विशयाचेर आनी दुयेंसां हांचेर बरयलें। कोंकणींतल्यान साद्या सोंप्या भाशेंत आनी जागृताय केली। ही विज्ञानाची, ही तंदुरुस्त रावपाची गजाल, उपदेश, मार्गदर्शन दोतोर म्हणून तांणी केलें।
म्हाका याद जाता त्या प्रमाणे की तांच्या गितांनी एक वेगळ्या सुंदर अशी तरेची गेयता आसा, तांकां जाण आशिल्ली. गीत आनी कविता हातूंतलो फरक खबर आशिल्लो. कारण कवितेंत एक वेळ बरें आसा मुक्तछंद, पूण गितांत आमकां गेयता, लिरिसिझम, ठेको, रिदम, रायम हे सगळ्यो गजाली जाय पडटा. नाजाल्यार ते गावपाक कठीण वता मागीर सूर, ताल, लय, ठेको हातूंत. तें तांकां खबर आशिल्ल्या कारणान तांची कितलींशींच गितां लोकप्रिय जालीं. रेडिओचेर तांची गितां गाजल्यांत आनी बरे बरे गायकांनी, रचनाकारांनी, संगीतकारांनी ती कंपोज केल्यां आनी गायकांनी गायल्यांत. अशे तरेचे महान हे कवी, गीतकार, तांकां म्हजी भावपूर्ण नमळायेची